MG पार्टी पळय सामकी जाल्ली तेन्ना दसऱ्याक करपाक पळय म्हज्या वांगडा गोंया खातीर देशा खातीर वावुरपी सडेतोड सरळ सांगता काळजान केन्ना कोणाचें वायट दवरना 70च्या वर्सां आतांच्या काळान व्हडलें आयुश्य ताची गरज आसली. आमचे वास्कोकार पॉलिटिकल फिल्डान खूब काम केल्लें. पयलीं MG पार्टी आनी मागीर भारतीय जनता पार्टी वांगडा एफिलिएटेड आसलेले आमचे मित्र, आमचे व्हडले भाव कशे डॉक्टर मिस्किता त्यांची दुखद निधन जालें रात्री 11:30 मुंबय हॉस्पिटलांत. ते कळ्ळे उपरांत सबंद गोंयान एक शोककळा अशी पसरली. एक अशें व्यक्तिमत्व की खंयच्या बऱ्या कामा खातीर त्यांनी खंयसरय आसल्यार पासून खंयच्या बारीक लोकां खातीर समाजा खातीर खूब झडले, खूब काम केलां आनी समाजा खातीर बरें काम कोणाचें जावचें ह्या उद्देशान वावरपी आनी सरळ उलोवपी, खरें उलोवपी, सत्य उलोवपी अशें एक लिडर आमच्या गोंयचो जावन गेला. आयज आमच्या मदीं तो ना. म्हगेल्या हिसपान एक बरो म्हगेलो इश्ट. हांव सारको शॉक. दुयेंस एक फावटी मनशां येयलें, देवा जाणा केन्ना ताका आपोण येतलें ते प्रमाण ताका देवाक आपोण येयलें. पूण जे ताणें पॉलिटिक्सांत हे गोंयच्या मैदानार खूब काम केलां, खूब लोकां पावला, खूब लोकांचें बरें काम केलें ताणें. एक बरो पॉलिटिशियन आमकां आज ना जालो, उणी जालो. He is a politician by birth. You have to appreciate one thing. Whichever party he was, he had a good relation with everybody. His hobby was to, if he could sit down and tease somebody nicely, that was his art. But then, nice man. Politics, has it. He went from this party, from MGP, then he went to BJP. But one thing is there. He would work in the interest of the people. And we have lost a good leader in a sickness which is affecting the whole state also. So I think this should be as a lesson. We are still not learning lesson. Death of Dr. Wilfred Mesquita, a medical doctor. I think he's dead. We should take it as an whatever has happened to him as an example he has given for us to look forward in what is going to be the future of Goa also.